गिरिराज, सरकार म्हणून आता जर सरकारान कडक भूमिका घेतल्या, ते म्हणतात की त्या कडक भूमिके फाटल्यानूय तांकां असं दिसता की वेगवेगळे मोटिव्स आसात, हेतू आसात. सरकार ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? हांवें तेच विचारलें डेरेक बाबाक की टू लिटल टू लेट काय बेटर लेट दॅन नेवर, सरकार कशें करून पळयता? म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे डेरेक बाबान जे म्हणलें की एक बिझनस मॉडेल तांणी तयार केलो, पण म्हाका दिसता बिझनस मॉडेला बरोबरूच आमी गोवा म्हणून जेन्ना विचार करता तेन्ना एक टुरिजम इंडस्ट्रीचेर हाजो कितें इम्पॅक्ट तोय पळोवंक जाय. आज तुमी ट्रीप एडवायझर काडा किंवा खंयची टुरिजम रिलेटेड हे काडा. म्हणजे आतां पयर तुमकां एक उदाहरण दिता, एका मिडिया हावजान दिल्ली केल्ल्या इव्हेंटान सीएमाक प्रश्न विचारलो की गोंयचो टॅक्सी प्रश्न सुट्टलो काय म्हणून, आनी तुमी पळयलें सगळ्या लोकांनी ताळयो मारल्यो जे गोंयांत येता ज्यांचे हाल जाता. सो म्हाका पयलीं दिसता की डेरेक बाब जर म्हणटा की सगळें सुरळीत चल्लां जाल्यार तांणी दोळे उगडचे आनी पळोवचें की आज लोकांचे कितें हाल जाता ते. हांव मुंबय आशिल्लो काम करपाक किंवा पुण्या शिकपाक आशिल्लो किंवा दिल्ली कामाक आशिल्लो, केन्नाच एक म्हज्या पर्सनल व्हेहिकलाची गरज भासनाशिल्ली, कारण टॅक्सीज आर फ्रिली अवेलेबल, देर आर ॲप बेस्ड टॅक्सीज. पण गोंयान आज जर तुमी मुद्दम पळयशात, आज 99% जे आमचे रिलायन्स आसा ऑन पर्सनल ट्रान्सपोर्ट इज बिकॉज द टॅक्सी नेटवर्क इज व्हेरी बॅड. दुसरे आज चेतन बाबान एक गव्हर्मेंट इज फेल्युअर म्हणलें. कशें आसा न्हय, तो डुएल रोल आसा ताजो. तो एक टॅक्सी एसोसिएशनूय म्हणून करता आनी मागीर आम आदमी पार्टीचो मेंबरूय म्हणून. म्हाका दिसता आज टॅक्सी एसोसिएशनांनी जो राजकीय जांकां खाज आसा पळय ते सुद्दां भितर आसा आनी ते टॅक्सीवाल्यांक चिंतोवपाचो प्रयत्न करता. आतां फाल्यां म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा की तुमी प्रत्येक वेळा जे जे विशय काडले, आज जगभर खंयचोच असो सेक्टर ना जातून टॅक्नॉलॉजीचो वापर जायना. आज एक रस ऑमलेटीचो गाडो आसूं किंवा खंय तरी भाजी पाव विकपी गाडो आसूं, ताणें कितें म्हणपाचें मॅकडॉनल्ड्स नाका खर आमचो बिझनेस हॅम्पर जातलो. हे खंयचे म्हणजे ही जी म्हणजे म्हाका दिसता एक विकृती जी निर्माण जाल्या. आनी जशें डेरेक बाबान म्हणलें की लॉ अँड ऑर्डर, म्हाका दिसता जे मोर्मुगोवा जाले दॅट वॉज म्हणजे द फायनल नेल हातून की आमकां जेन्ना कळ्ळें की हांचो जो पर्यंत हो बिहेवियर चालू आसा तो पर्यंत गोंयच्या टुरिजमाक अशेंच आमचे तोंड काळे करीत रावतले. म्हाका दोनूच गजाली सांगपाक जाय. एक म्हणजे गव्हर्मेंटाचो फोकस इज व्हेरी क्लियर. वी वॉन्ट यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी, we want convenience for the passengers. At the same time we want to ensure की tourism gets promoted. आणि हांव जेन्ना कन्विनियन्स म्हणटा ते फक्त टुरिस्टां खातीर न्हय, तर म्हाका आज जर हांगासरल्यान खंय मडगांव वतलो, आज तोंडाक येता तो रेट सांगतात. पयलीं म्हणजे म्हाका आतां तुमकां एग्जाम्पल तुमच्या स्टुडियो भायर म्हाका जर टॅक्सी जाय, हांवें कितें करपाचें? चलत वचपाचो, खंय वचपाचो? जर हांव एक टुरिस्ट आसत, फाल्यां हांवें टॅक्सी सोदीत खंय वचपाचो, हाजें म्हाका तुमी एक गजाल सांगा. तर म्हाका हाज्या खातीर इतलेंच दिसता की टॅक्सी हो विशय जाता तितलो बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. आनी हांव सगळ्या टॅक्सीकारां कडेन मागता की हे जे राजकीय जे किडे भितर सरल्या तांच्या बळाक बळी पडूं नाका आनी सरकाराक सपोर्ट करा. तुमकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज सरकार दितले आनी तुमच्याच वेलफेअरा खातीर हे ॲप आसा. डेरेक रिस्पॉन्ड टू बोथ दोज पॉयंट्स. या डू यू थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो तुका गिरिराजान विचारलो की तुमी जेन्ना अशें म्हणटात तेन्ना तुमकां अशें दिसता की देर आर नो प्रॉब्लेम्स म्हणून? First, he said when we want technology. Right now you have Ola and you have Uber. Yeah. Okay. Uber, both are in total loss. In one case, the loss is almost 17,000 crores. In the case of the other one, this year, last financial year, loss was 216 crores. Previous, it was 343 crores. These are all going in loss. So when you talk about technology, please talk about the back end, please talk about the administration, please talk about how you're going to run it. You can't just take an app, throw it into the market and expect these people to use it. It's not going to work. The second issue is taxi trade runs without an app. They all have agreements with various hotels. Now you say, where will I get a hotel? Where will I get a taxi if I'm a tourist? You'll get it outside your hotel because they're all there. You can get it, so don't say you don't get it. The third thing that he said is, we want to introduce technology for tourism, so that tourism is good, so that passengers are good. I did not hear him say we are also going to introduce it because it's good for taxi drivers.
And taxi owners, no, these said are that. these are our people. Don't I don't said that. first. I think first and Derek Bab, foremost. please, you listen to the full statement. You can't quote No, me out Giri, of Giri, Giri, I'll come to you. First and foremost, you must see what is No, Derek good Bab, for my them. question is very simple. Do you believe that there are no problems when it comes to the taxi operations right now in the state? Pramod, there are problems everywhere. Right now, when you talk about an app, are you open to the idea of surge charges, which in other cities sometimes during peak hours goes up to 4-5 times the proper rate? Airlines charge extra, hotels charge what they like, restaurants charge what they like. You're only after the taxi drivers buy. This is my answer to this question. ओके आमकां काँग्रेसीचे म्हणयारे आनी लिडर विजय बिकेबाबूय जॉइन जाल्यात डिबेटीचेर. विजय बाब, तुम्ही या विशया कडेन कशें पळयता? सरकार आज सांगता की आमकां सगळ्या टॅक्सीच्या उद्देगाक ह्या वेवस्थे भितर हाडपा जाय. वेवस्थेच्या भायर रावन गजाली चलपाक शकना तो सरकाराचो आर्ग्युमेंट. आनी आफ्टर वॉट हॅपन्ड इन मोर्मुगांव लोकांचोय आर्ग्युमेंट जो आसा, सेंटिमेंट जो आसा तो त्याच दिशेन आसा. तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? पयले सुवातेर टॅक्सीवाले आमचे भाव आसात ते गोंयकार आनी आमी चिंततना गोंयचे आनी गोंयच्या लोकांचे चिंतपाक जाय पयलीं आनी तांकां जी फॅसिलिटी दिवपाक जाय, तांकां जो फायदो जावपाक जाय हो पयलीं चिंतपाक जाय. तेंचे बेनिफीट आनी ते शेअर होल्डर ते आमचे स्टेक होल्डर म्हटल्यार उपकारता, कारण ते आमच्या गोंयच्या इकॉनॉमिकल भागीदार आसा, कारण आमचे गोंयचे टुरिजम असल्या कारणान. तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन पळयतना सरकार कितलीं वर्सां जालीं हांकां आश्वासनां दिता आनी ॲप हाडटा, आपले ॲप अशे खुबशे म्हाका दिसता तेंचेर एक्सपेरिमेंट करून पळयले, पण ते एक्सपेरिमेंट म्हणटा पळय ते सक्सेसफूल जावंक ना तेंचे. आनी आमचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना असलें केन्ना जावंक ना, कित्याक आमी लोकला खातीर आनी पब्लिका खातीर काम केल्लेलें आसा, लोकांक खातीर. तेन्ना म्हाका हे सरकाराचे आश्वासनां दिवपाची तुमी पळयलां आसतलें की आश्वासनां खूब दितात, ती फिकी पडलेली आसा. त्या खातीर ह्या टॅक्सीवाल्यांक तेंचेर विश्वास ना, कितें ते सांगतले आनी हितून खंयच्या हितून फोंडान घालतले हे उतार यूज करचो पडटा, ते तांकां आजून विश्वास बसूंक ना, कारण ह्या सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना. ओके